गायन गावूया. ए 18 मिसाची बॅट पान 9 ए 18 पेज 9. Misaची बॅट बेटोग्या बिकेता गीत म्हणून ताका योगा भिवूया. Calvary bed open for Miss Kota. Ek monan misan watrogiuya. Misachi bed betogya tigeta. Bit monan takayo kagiuya. Calvary bed open for Miss Kota. Ek monan सगळ्यांक बरो दिसचें. त्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्यार एडेलिना फेर्नांदीस देवान आपणाचो शापून वेल्यार 2 वर्सां बदतात. कसलें पातोक आसा जाल्यार देवान धुवन काडून सुर्गेचें राजभाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता सॅम्युएल वेगस, मारिया कोसेसा द कोस्टा गॉमेस, रुबिना डिसोजा आनीक आंतोनेट मोन्सेरात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता टॉमसन फेर्नांदीस, पेद्रो जुझे फेर्नांदीस, फिलोमेना रॉड्रिगीस, सिल्विया रॉड्रिगीस, गॅब्रियल रॉड्रिगीस, जेरोनिमो रॉड्रिगीस, आगोस्टीन लिमा, कार्मेन फेर्नांदीस, बाल्बिनो आनी रेजिनाल्डो डायस. गरीब भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे पूत तुमची सगळें आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळें आसूं. म्हज्या भयण मानू, आयचो जबाब नितळ निर्मळ काळजाची सदांच सुकेस, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस. आमचे जण एकल्याचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो पुण्य उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे भासाक भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, मिसा काकुतो, मिसा काकुतो, मिसा काकुतो, मिसा काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते देवा मुखार दवरात.
सोर पुजबिदार देवा, पोरण्या मनशाच्यो चाली सोडून पास्काच्या पिकोवण्या वरवीं जांच्या सोयंबात आमकां आकारून हाडली ताचे चाली आमी जेवशें कोर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो कुना आनी विस्मितां कोत्तालो. मूख जाल्ल्याच्या म्हणल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रेकार त्या भायर सिलेसियाचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडें करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लॉस दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोजसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महादोन सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी सुमूर्तीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजारेताचो जेजू हे पवित्र जाग्याचें निसंटण कोत्तलो आनी मोजेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महादोस सभेंत बसलेले तांकां ताचें मुखामोल एका देवदूताच्या मुखामोल कशें दिसतालें. सुरेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. नितोर निर्मोल जिविताची कोरेस सुकेस्त. सगळीं म्हणुया. नितोर निर्मोल जिविताची कोरेस सुकेस्त. राजकुवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसले जाल्यार हांव तुज्यो आज्ञा नियालीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब. नितोर निर्मोल जिविताची कोरेस सुकेस्त. म्हजी साल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुजी आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचऱ्यां मनान गोलोवन नियाळटलो. जबाब. नितोर निर्मोल जिविताची कोरेस सुकेस्त. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमोट म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें कालीस. जबाब. नितोर निर्मोल जिविताची कोरेस सुकेस्त. उद्गार उबी रावया. उंड्यास वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्विसपर तुमचे सव्वे आसो.
आनी तुमच्या आत्म्यान सव्याच जुआ परमणी शुभोत्तमान. महिमा तुका सगळ्या. दुसऱ्या दिसाक तूं एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पूण फक्त ताचे शीस केल्ले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरेसांत टावन आनी खोडी तांणी उणें केल्ले ते जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू तुंय नासलो आनी ताचे शिसूय तुंय नासले म्हूण तांणी देखला तेन्ना तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनामा आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोस सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे कावून दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयले. कावून सोदता तसले काणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. असलें काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारलो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. सोम्याचें शुभोत्तमान. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानवाचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थंयसर आमी इस्तेवाची खबर आयकल्या. इस्तेव जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरून देवाचें उतर परगट्टालो, जेजूची बरी खबर परगट्टालो आनी कुरपेन आनी बोळान भरूंक लोकां मदीं व्हडल्यो कुणां आनीक विस्मिता कोत्तालो. हे मानून घेवचे बदलेक, ताका आयकून घेवचे बदलेक ताका कितें कोत्तात? ताका दोत्तात, महादोर सोबे मुखार व्हरतात आनीक 40 गोवाय ताचेर 8 गोवाय दिवंक फुडें काडटात. आनी आमी पळयलां कशे तरेन ताचेर 40 गोवाय दिवंक ताका गुन्यांवकार कोत्तात, ताका दोत्तात. पूण निमाणी वस्त गरजेची तें म्हणल्यार, आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महादोर सोबेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोळ एका देवदूताचें मुखामोळ कशें दिसतालें. एका देवदूताचें मुखामोळ कशें दिसतालें. टेन्शन आसा, ताका दवरला, ताचेर आरोप घालतात, ताका गुन्यांवकार कोत्तात, पूण तरी आसतना ताची जी भितरली शांती आसली ती बिगडूंक ना. ताचें मुखामोळ एका देवदूता सारकें दिसतालें. आनी कित्या पासत? ही वॉज रुटेड वीथ गॉड. देवाक तो रिगून आसलो आनी देखूनच ताचें मुखामोळ हे परिस्थितीन पासून देवदूता सारकें दिसतालें. आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू आमकांय अपमान कोत्तात, दूख आसा, कोश्ट आसा, पिडा आसा, पूण जेन्ना आमी देवाक रिगून रावता तेन्ना जी आमची भितरली शांती आसा ती केन्नाच बिगडना. देवाक आमी रिगून रावता तेन्ना जें आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय, जे कोश्टाक आमी फुडो करूंक जाय, थंयसर आमकां बळ मेवता, कृपा मेवता. आनी हेच बळान, हेच कृपेन देव कितें कोत्ता? जेजूची बरी खबर परगट्टा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. लोक जेजूक सोदता आनी जेजू तांकां सांगता, तुमी आपणाक कित्याक सोदूंक आयल्या ती? कित्याक जेजून 5,000 लोकांची पोटाची भूक मारली. आनी जेजू म्हणटा, तुमी उंडे कावून दादोशी जाल्यात म्हूण तुमी म्हाका सोदूंक आयल्यात, बेश्टी येवंक ना. पूण तो तांकां म्हणटा, कावूंक सोदता तसल्या काणा खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. हांव कित्याक जेजूक सोदतां काय? जेजू म्हाका कित्याक जाय काय? मातशें पयलीं मानू एक पावटी आमी पळयात, आमी मिसाक येता, जेजू सोदता आनी येता तेन्ना एक भार कसो घेवन येता. सगळें आमचें प्रोश्ट, आमचें दूख, आमचें कोश्ट, आमची मागणी आमी घेवन येता. मागण्यांत देखून बेस जाता तेन्ना. पूण म्हजे पयलीं मानू आयज आमच्यो मागण्यो असलें जावं दी. जेन्ना हांव मागण्यांत वेज जाता तेन्ना जस्ट सीट, कांयच मागो नाका, कांयच उलय नाका. बिल्ड युअर रिलेशनशीप वीथ गॉड.
आमी आमचेच संबंद जेजू सोबेत आमी बांदून हाडुया, घोट करुया. ताचेर आमचो विस्वास, आमचो भावार्थ आमी वाडुया. कित्याक आमकां कितें जाय, कितें गरजेचें तें देव जाणा आनी आमकां गरज तेन्ना दिता. गरजेचें म्हणल्यार ताचे सांगाताक आमी वेळ सारून ताका रिगून रावूंक आनीक ताचेर भावार्थ दवरून जिवंक आनी विस्वासान वाडूंक. तर म्हजो भयण मानू, हीच कृपा, हेंच बोड आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक मागुया. बेठोन हे वेळार गायन गावुया. C11 बेठोयता ही आमची दाना, पान 30 आनी 2, C11, पेज 32. बेठोयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चित्रा. सर्वेस्पराचा कसली गोरवारा, पिता तुका बुरावोणा, बदल आमची शेतां मोडा, उत्तर तुझ्या कोरीक बोला, मागताव आमी तुझी वाडा. भेटोयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची कसली गोरवारा, उतर सोम्या आमची मोना. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोरपूत विद्यार्थ्या बापाक मानता तसलें सहा म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार चडूं, अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी परती जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर, तुमचे सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमचे कांय सांबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकाची बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतलें आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत जाता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तुजे सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोवन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिशांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिशांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गुट तुझे मरण आम्ही सोमरता आणि तू परत येसू तुझे पुनर्जीवन पण देखून सर्वेस्परा सोमिया जिवच्या मरणाच्या पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडा सोर्मची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करेन देखून आमी तुका तीन बसता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगड्यास कर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशान उतरून गेल्ल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकलुतीन अंतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाचे मायज सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुझेफास सांव मिगेल सांव फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दिरकेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार देकुऱ्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जे क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदकाकू ती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेस क्रिस्तांत मेच्या दोन मुक्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुपेच्या भावाटाचेर दिसकार आमचे कशे परमदिका शांती दी आनी तूं सिका एक वट्टान सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. एकामेका मोगान जेची शांती दिया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना
पण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D30 मोझे मासू कोरें काण पान 60 आनी 3. D30 पेज 63. मोझे मासू कोरें काण साकुर बोळे तुमच्या लागल्याका मागोया मोच्या रोकान. काळजाक तुमच्या लागल्याका मागोया मोच्या रोकान. आमचे काळीज काळीज मोगरेका जेजू तुका आवडेता. तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता. आमचे काळीज काळीज मोगरेका जेजू तुका आवडेता. तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता. कोण मोचे मास्कागा मोचे पियेता. तो मोचे सोबे रावता हांवूय ताच्या सांगाता. तो मोचे सोबे रावता हांवूय ताच्या सांगाता. आमचे काळीज काळीज मोगरेका जेजू तुका आवडेता. तुझी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता. आमचे काळीज काळीज मोगरेका जेजू तुका आवडेता. तुझी
प्रार्थूया. सोरपोतभितर सासनाचे देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुज्जीवनपणान तूं आमकां सासनाच्या जिविताक नवी कोत्ताय. पास्काच्या संस्काराची फळां आमचे थंय चोडय आनी ह्या सोडवणेच्या काळाची गोठाय आमच्या काळसा मनांत भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयण मानो, मायाच्या म्हयन्यांत कुटुंबान तेसाचें मागणें करूंक देवाच्या उतराच्या आदारान हो तेच बरयलो आसा की फूल म्हयन्याक. कोणाक जरी कॉपी जाय जाल्यार आतां तुमकां भायर विक्रेक मेवतली. सुरविस्पोर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यान सोया सुर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मागणें सामगेली सामगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्तीच्या तलवाराच्या कुंरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्याक हेमकोणाक लुटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सरपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावूया. F12 खुशाल काळजां पान 9 आणि 1. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा सोरी बाय सोडून घरा वेदा. Alleluia, 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 Alleluia. Ekdajcie nami, वाढून गेला उडो सोरो. एका साण्यान आमच्या देवा खुशाल काही दिवस गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांती बाय सोडून